एक वायट गजाल आणि वायट गोष्ट जे जावपा जायना तशें जाल्यार म्हणटा आता की आमी OBC ST आनी SCचे लोक आमकां PGन एडमिशन मेळपा खातीर चळवळ सुरू केल्ली. पोस्ट ग्रॅज्युएशन PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन PGन GMC एंड डेंटलान घातली. आतां एक वायट गोष्ट म्हणजे 4th ऑगस्ट इन एसेंब्लीन जेन्ना अपोजिशनच्या लोकांनी आनी युरी आलेमान अपोजिशन लिडर आमचो तेणी 100 पॉयंट पोस्टर रिजर्व कॅटेगरीक लागू करचो म्हणून बोवाळ सुरू केलो आनी तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आनी चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिलें की विदीन 1 वीक आपूण तें नोटिफिकेशन काडटा म्हणून. जाल्यार 4th ऑगस्टून आतां 15 आयज 3 म्हयने जाले जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हें नोटिफिकेशन काडूंक ना. आतां वायट खंय दिसता चीफ मिनिस्टराची ड्युटी वेन इज अ लिडर आनी गोंयचो लिडर जर चीफ मिनिस्टर सांगता की आपूण नोटिफिकेशन काडटा आनी OBC ST समाजा खातीर तांकां आपूण न्याय दिता जाल्यार तें नोटिफिकेशन तेणी काडूंक ना म्हणून आमी निशेध करता आनी अपील करता की चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली काडचें. वायट खंय गोश्ट दिसता की PGचे एडमिशन आतां कावन्सिलींग स्टार्ट जावपाचें 10 नोव्हेंबर टू 15 कवर जाता. आतां हे एडमिशनाक तेंच्यांनी सबमीट करतना कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. आतां जर कावन्सिलींग सपोज जायना आनी आमच्या लोकांक जर परत मेळना आमच्या लोकांक परत डिप्रायव जातले जाल्यार ST SC आनी OBC समाजाक जो न्याय मेळपाचो तो मेळचो ना म्हणून आमी हे आयज स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा. वायट खंय गोश्ट दिसता इन मार्च 2020 एक गोमंतक भंडारी समाजान एक हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें आनी तें पेटिशन डिस्पोज केल्लें आनी सेयींग दॅट OBC ST आनी SC समाजाक 41% रिजर्वेशन दितलें म्हणून आनी OBC कितले 27%, ST 12 आनी SC 2% आसलेले. आनी फ्रॉम 2021-22 डायरेक्टर रिश्यूएट दिनाक GMCंतल्यान एक मागीर पब्लीक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किंवा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून एक नोटिफिकेशन काडलेलें आनी PG कावन्सिलींग फ्रॉम 2021-22 करपाचें आसलेलें. मागीर 110 स्टुडंट्स एज वेल एज सम ऑफ द पेरंट्स वेंट टू द कोर्ट हायकोर्टान आनी तेंच्यांनी पेटिशन घातलें आनी त्या हायकोर्टान सेट असायड केलें सेयींग दॅट की रुल्स अँड मेरीट ऑफ रिजर्वेशनाक ते करचें म्हणून. आनी तेच्या नंतर गोवोरमेंटान 11/5/2023 OBC ST रिजर्वेशन पॉलिसी नोटिफाय केली जाल्यार तेन्ना OBC नोटिफाय केली पण तेंच्यांनी कितें केलें क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकल आसता तितून तेणी डिफरन्शिएट केले. तेंच्यांनी रिजर्व कॅटेगरी आहा तांकां क्लिनिकल सीट्स दिवंक ना नॉन रिजर्व कॅटेगरी तांकां क्लिनिकल सीट्स दिले आनी क्लिनिकल सिटां भितर कितें जाता पेडियाट्रिक्स येता जनरल सर्जरी येता रेस्पिरेटरी मेडिसीन रेडिओ डायग्नोसिस येता ऑप्थोमॅलॉजी डर्माटॉलॉजी ऑर्थोपेडिक्स येता गायनाकोलॉजिस्ट येता जाल्यार हे आमच्या लोकांक तेंच्यांनी बायस केले म्हणजे डिसिजीव पॉलिसी केले म्हणजे दीस पीपल आर डिप्रायव्हिंग ओवर पीपल आमच्या OBCच्या लोकांक डिप्रायव्ह करतात आनी तेंच्यांनी तांकां एडमिशन दिलें आनी आमच्या लोकांक नॉन क्लिनिकलान दिलें म्हणून आमचो डिमांड आसलेलो की आमच्या लोकांक क्लिनिकलान ह्या हितून क्लिनिकलान आमचे OBC ST आनी SCच्या लोकांक एडमिशन दिवपा खातीर दॅट इज वाय 100 पॉयंट रोस्टर मेरीट ऑन रिजर्वेशन ते फॉलो करपाचें आसलें आनी तेच्या खातीर तो डिमांड आसलो आनी तेच्या खातीर आमचे अपोजिशन लिडर युरी आलेमान आनी बाकीच्यांनी अपोजिशनांनी इशू घेतलो आनी तेचो हावजान डिस्कशन जालें तेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावजान सांगलेलें की हे पळय Chief Minister Pramod Sawant assured that the notification for OBC reservation will be issued within this week, 4/8/2025. आणि आज कितले जाले 3 महिने झाले जाल्यार कित्याक करूं ना जाल्यार तुमी OBC ST आनी SCच्या लोकांचे वोटूच तुमकां जाय वोट बँक आनी तांकां एज्युकेशनान तेच्या भुरग्यांक वयर काडपाक तुमकां करपाची गरज ना अशें दिसता. खाली BJP इज डिप्रायव्हिंग OBCच्या लोकांक ते सरप्रायज करतात. आमचे OBCचे लोक एज्युकेशन नाका तांकां नाका कित्याक एज्युकेशन जाल्यार तांकां कळटलें. आतां एक PGन सपोज एज्युकेशन मेळलेलें आमच्या लोकांक तर ते उरले बिकम सम प्रोफेशनल आनी तेंचे कडेन आयज गरज आसा आमकां आयज मेडिकलान गरज आसा आनी OBCचे STचे SC 80% ऑफ द पॉप्युलेशन फ्रॉम OBC ST SC हायस्ट रेवन्यू जनरेटेड टू दीस पीपल. गव्हर्मेंटाक GST दिता आमचे लोक दिता आमचे लोक GST क्लेमूय करूंक वचना ते बारीक लोक आहा म्हणून जाल्यार आमच्या लोकांक मेजॉरिटी कॉन्ट्रिब्युशन आहा जाल्यार आमच्या लोकांक तुमी कित्याक डिप्रायव्ह करता. एज्युकेशनान इट इज एन डेमोक्रेटीक एज वेल एज कॉन्स्टिट्युशनल एज वेल एज लिगल रायट जाल्यार आमच्या लोकांक तुमी डिप्रायव्ह करता तेचेर आमी निशेध करता
म्हणून आम्ही अपील करता गव्हर्मेंटाक की इमिजिएटली नोटिफिकेशन कॅबिनेटान डिसिजन घेवन नोटिफिकेशन काडचें आणि PG कावन्सिलींग आतां सुरू जातली ती नोव्हेंबर 10 to 15 मातशें फुडें करून आमच्या लोकांक PG एड्युकेशन क्लिनिकलान दिवचें. एक्सपर्ट पॉयंट रोस्टर सिस्टम सुद्दां तेंच्यानी लागू केल्ली आसा. ती जर लागू करीत जाल्यार देर इज अ सिस्टम कॉल्ड roster point earmarked for reservation candidates and further state at points 9, 7, 25, 35, 42, 74 ST का 12%, and point 4, 8, 13, 15, 19 goes above the 63 for OBC 27%, and point 47 and 97 for SC for 2%. ही तुम्ही सिस्टम फॉलो करा तेन्ना आमच्या लोकांक ॲडमिशन मेळटलें. आमचे रिजर्व कॅटेगरी OBC आणि ST SC समाक मेळटले. वेरे तुम्ही दिना. एक दुसरी वायट गोष्ट दिसता की ऑल इंडिया कोटा फॉर रिजर्व कॅटेगरी असतात तितून तुम्ही ॲडमिशन दिता. आमच्या गोंयच्या लोकांक दिना. भायले लोक कर्नाटकाचे, आंध्र प्रदेशाचे, महाराष्ट्राच्या लोकांक तुम्ही गोंयान शिकपाक ॲडमिशन दिता ऑल इंडिया कोटांतल्यान, वेरेज आमकां दिना. जाल्यार तुमकां जाल्यार हांव सांगता ऐश्वर्या PA MD पेडियाट्रिक OBC केलें 24-25, नितीन बालन MD एनेस्थेसिया SC केरळाचो, सेम मीनागू रचन MS जनरल सर्जरी आंध्र प्रदेश SC कॅटेगरी, शिवकुमार MD MS जनरल GS जनरल सर्जरी OBC केरळा, SOV P MS गायनाकोलॉजी OBC कर्नाटका. ह्या लोकांक तुम्ही गोंयांत शिकयता. बेसिकली इंडियाच्या लेवलार तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला, कोटा एक्सेप्ट केला तुम्ही, आणि आमच्या लोकांक तुम्ही गोंयच्या लोकांक तुम्ही करना. म्हणून आम्ही निशेध करता आणि हांव चळवळ लोकांक सांगता आमचे OBCचे ST SC समाज येदो व्हडलो समाज आहा. तुम्ही पॉलिटिकली सपोर्ट करतालो पार्टींक, पण ह्या इश्यू खातीर कित्याक तुम्ही भायर सरना म्हणून लोकांक अपील करता. सगळ्या लोकांनी आमचे OBCचे लिडर आसा, MLA आसा आमचे, आतां ते तांकां आमच्या OBCच्या लिडरांक ते बारीक कितें तरी दिता, चेअरमॅनशीप आनी खूश करता. तुम्ही पळोवंक आसा आयज खंय आमच्या लोकांचें पोजिशन आहा. मग तुम्ही आता एक OBC चेअरमॅन आसा, तुमचे OBC जोडे MLA बी सद्याक BJP गव्हर्मेंट आसा, तांच्या खातीर तुमचे कितें मेसेज आसा? तेंच्यांनी जागृताय करूंक जाय. आयज ते लिडर येता कित्याक OBC लिडर म्हणून चिंतता ते, OBC लोक तांकां वोट मारता, आमचे नेतृत्व सांबाळटा म्हणून मागता ते. आनी हे नेतृत्व तेंच्यांनी सांबाळपाची गरज आहा. इट इज डेमोक्रेटीक रायट एज वेल एज कॉन्स्टिट्युशनल रायट. आयच्या भुरग्यांक एज्युकेशन दिवपाची गरज आहा. PG एडमिशन क्लिनिकीन जायत म्हणून जाय आमकां. जाल्यार हेंच्यांनी बोवाळ करपाची गरज आहा. हेंच्यांनी फाटीं रावंक जायना. OBCचे जितले लोक आहा, आमचे लिडर आसा, तांकां बारीक पदां दिवन फटयता. आमच्या तो एक OBCचे लिडर ताका पार्टी प्रेसिडेंट केला, तेणी अपील करपाची गरज आहा. तेंचे OBC सेल खंय आहा, तेंचें कांय वर्किंग ना. सो OBC लोकांक एक्चुअली डिप्रायव करता हे. आमकां सरप्रायज करता. आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, आमचो लिगल रायट आसा, आमकां जाणा जावंक जाय. आनी जर तेजे बॅकलॉग जर करूंक वचत जाल्यार वी हॅड बीन ट्रायंग फ्रॉम 2007 to 2016 years जावंक गेले आमकां. OBC लॉस्ट 16 म्हणटा 256 in PG, ST 16 into 7 is 112, LSC 16 seats, so all together 284 total backlog जाता. आमचे कशें भरून काडटले म्हणून आमचो डिमांड आसा. नाजाल्यार फुडले स्टेप्स आमी कितें करपाचे घेतले. OBCचे आयज आमच्या वांगडा आसा वायस प्रेसिडेंट OBC सेलाचे आमचे गोंयचे, हो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट OBC सेलाचो आसा. जाल्यार आमी एक चळवळ सुरू करतले आणि आमी डेलिगेशन घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी प्रोटेस्ट करतले की बाबा आमच्या लोकांक इमिजिएटली तूं कावन्सिलींग आतां बाय नोव्हेंबर 15 ते फुडें करचें, एक्सटेंड करचें, आनी आमचे नोटिफिकेशन कॅबिनेट काडून नोटिफिकेशन काडून आमकां एडमिशन एटलीस्ट ह्या वर्सा आमकां दिवंकूच जाय. ह्या वर्सा तरी आमी मागतात इतले दीस जाले तुमी आमकां फटयता. ह्या वर्सा आमचो रायट आमकां दिया OBCचो. सो वी अपील टू ऑल द MLAs आणि ऑल द लिडर आमचे OBCचे जितले लिडर आहात तेंच्यांनी धरना करपाची गरज आहा. इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन आमकां पॉलिटिकल एफिलिएशन लागना. वी वॉन्ट OBC टू कम अप. आयज सगळो बोवाळ चल्ला OBC खातीर. OBC रायट जाय म्हणून OBC वी हॅड बीन डिप्रायव फ्रॉम कितल्या वर्सांसून जाल्यार आमी दिवंक ना, पण एटलीस्ट आतां तरी दिया न्हू. आतां मागता आमी, आमचे लोक शिकता, आमचे लोक फुडें सरता. जाल्यार आमच्या लोकांक आतां डिप्रायव केलें जाल्यार इनइक्वेलिटी जातली. इक्वेलिटी इन रायट्स येवचे ना. डेमोक्रेसीन तेच सांगता आमी. आणि सबका विकास सबका साथ कशें जातलें हांगा संपूर्ण भारत म्हणटा जाल्यार कसो जातलो. अर्द्या लोकांक तुमी डिप्रायव करता. SC ST समाजाक वयर काडपाची गरज आहा. OBC समाजाक वयर काडपाची गरज आहा. वेरियस प्लॅटफॉर्म आहा ते तुमी हायक करपाची गरज. एज्युकेशनान एटलिस्ट तरी दिवंक जाय आमकां. देर आर टू हे आसा की एज्युकेशन आनी जॉब रिजर्वेशन.
देर आर वेरियस रेजोल्युशन आसा मंडळाची ती इम्प्लिमेंट जावंक ना, पण एटलिस्ट ही जाल्यार ती दिया न्हू आमच्या लोकांक. म्हणून आमी अपील करतात आनी की इमिजिएटली चीफ मिनिस्टरान कॅबिनेट डिसिजन नोटिफिकेशन काडचें.